नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. मुख्यमंत्र्याक काळखात दवरून एंट्री फी लावपाचे कर्म कोणे केला ते सोदूंक पार्सेकारान मागयली वादग्रस्त फायल. एंट्री फीचो वाद आसतना पीडब्ल्यूडी मंत्री 6 दीस गोंया भायर. नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान घेतली फाटी. एफएसएसएची मॅगीच्या 9 प्रॉडक्टांचेर बंदी. बाकीची राज्यां लागली कामाक. गोंय सरकार एफडीए बिनधास्त. रिटेलरांक आदेशच ना. देशभर सरासरी परस उण्या पावसाचो भारतीय वेधशाळेचो अदमास. मात गोंयांत पावस वर्सा भशेन सरासरी. गोंय वेधशाळेचो अदमास. गोंयांत मान्सून पूर्व पावसाच्यो दडको. मान्सून केरळांत. बागा सामुहीक बलात्कार करपी आरोपी नादान म्हणपी मंत्री परुळेकराच्या वक्तव्याचेर वाद. साळगांवचो लोक निषेध करूंक देवलो रस्त्यार. राजकीय मळारे परुळेकराची तासमपट्टी. आणि राज्य पावड्यावेल्या एक्वेटिक सर्तीक म्हापशा पेडे संकुलांत सुरवात. 150 भुरगीं वांटेकार. सर्तीत बरी कामगिरी करतल्यांचो गोंयचे टिमीत आस्पाव. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्याक काळखात दवरून एंट्री फी लावपाचे कर्म कोणे केला ते सोदून काडटलो म्हण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. वादग्रस्त एंट्री फीची फायल पार्सेकारान मागयल्या. सगळ्या जाळवणदारांकडे उलोवन निर्णय जातलो. तो मेरेन गोंयच्या आनी शेजारच्या राज्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक लायिल्ली एंट्री फी स्थगीत दवरपाचो निर्णय फाटीं घेवचो ना म्हण पार्सेकारान स्पश्ट सांगलां. मात इतलो सगळो खवदळ चालू आसतना पीडब्ल्यूडी मंत्री मात 6 दीस गोंया भायर गेला. पीडब्ल्यूडीन 1 जूनासावन गोंयच्या आनी शेजारच्या राज्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक एंट्री फी लागू केल्ली. बोवाळ जालो तेन्ना कळ्ळें की ही एंट्री लावपाचें थारलां म्हूण मुख्यमंत्र्याकूच खबर नाशिल्लें. आतां मुख्यमंत्री पार्सेकारान ती फायल मागोवन घेतल्या. कर्म कोणे केला ते आपूण पळयतलो म्हूण पार्सेकारान उलोवन दाखयला. फायल मागून घेतलेली आसा ते इट वॉज इशूड विदाउट माय नॉलेज. इतलें हांवें सांगलां. कोण ताका जबाबदार कितें तेवूय पळयता. मुख्यमंत्री सगळ्या जाळवणदारांकडेन उलोवन एंट्री फीचे कितें ते थारायतलो. तो मेरेन गोंयच्या आनी शेजारच्या राज्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक ही एंट्री फी लागू करचो ना म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. हय म्हणे पर्यंत बंद आसतले. असले निर्णय हे सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक विश्वासांत घेतल्या शिवाय जावंक शकना. त्यामुळे सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक विश्वासांत घेवन करूंक जाय. ताचेर मागीर निर्णय घेतलो. फायल मागून घेतलेली आसा. एंट्री फीची ही सगळी कोफुसवां चालू आसतना ती लागू करपी पीडब्ल्यूडीचो मंत्री सुदीन ढवळीकार मात गोंया भायर गेला. तो आतां बद्द बुधवारा गोंयांत येवपाचो. एंट्री फीचे निमतान बीजेपी मगोतली कोफुसवां परत चाळवल्यात. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान फाटी घेवन 12 वरां जाली तरी गोंयच्या मार्केटांत मॅगी नुडल्साचें मार्केट नेटान चल्लां. धरून सहकार भांडार. मॅगीचे रिटेलरांक कांयच आदेश काडिल्लो ना. महाराष्ट्रात मात कांय वरां भितर आदेश काडून मॅगी नुडल्साची विक्री करची न्हय म्हण सगळ्या रिटेलरांक नोटीस धाडल्या. मॅगीचे 9 प्रॉडक्ट एफएसएसएआयन सगळ्या राज्यांतल्या मार्केटांतल्यान फाटी घेवंक लायल्यात आनी नेस्लेक 3 दिसां भितर मॅगीक रिपोर्ट दिवंक लायला. मात गोंयच्यान सुशेगाद चल्ला. I would say we felt that Nestle unfounded reasons, but it has led to confusion. And I would say something fundamental that is very close and our first priority, trust of our consumers, has been shaken. And that's why we have decided to take the product out of the market temporarily. I must say, the product, the Maggi noodles in India, are safe for consumption. नेस्लेचे मॅगी नूडल्स मार्केटांतल्यान फाटी घेवपाचो आदेश नेस्लेन दिवन 24 वरां जाली. पूण गोंय सरकार वा संबंदीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी ते दिशेन कांयच हालचाली केल्ल्यो दिसना. गोंयच्या मार्केटांनी मॅगी नूडल्स नित्या भशेन खर चल्ला. महाराष्ट्र सरकारान पळयात कशे तरेन हालचाली केल्यो. मॅगी नूडल्साची सध्या विक्री बंद करची म्हूण महाराष्ट्र सरकारान 6 वरां भितर रिटेलरांक जाहीर नोटीस काडली. प्रुडंटान गोंयचे एफडीएक ते कितें करता काय म्हूण विचारलें. थंय कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. एफडीएचो संचालक सोमारा ड्युटेर येतकच खंय कितें तें थारपाचें. एफएसएसएआयन गोंयच्या एफडीएक मॅगीची परत टेस्ट करपाक लायल्या. ताचेरूय ती कांयच उलयना. सगळें बिनदास्त चल्लां. प्रुडंटान पणजे मार्केटान वचून पळयलें.
धरून सहकार भांडार. सहकार भांडारान मॅगी नुडल्साचो खप नेटान चल्ला. तांच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना. टीव्ही आनी मिडियान मॅगीचें कितें चल्लां तेंय खंय तांकां खबर ना. नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान फाटीं घेतल्या. FSSAIन मॅगीचे 9 प्रॉडक्ट भारतभर फाटीं घेवंक लायल्यात. सहकार भांडाराच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना. बंदी घाल्ल्या मॅगीची सर्रास आनी बिनदास्त विक्री चल्ल्या. कांय सुपरमार्केटांनी मात आपूण जावन मॅगी नुडल्साची विक्री बंद केल्या. जाल्यार मॅक्सन्स सुपरमार्केटान गिरायकांक मेकळीक दिल्या. मॅगी नुडल्स विक्रीक दवरतात मात घेवप काय ना ते गिरायकांनी थारावप म्हूण मॅक्सनान नोटीस मारल्या. We have been very clear across all our stores, across all the shelves. We have put up boards to say, in view of the controversy that is there, the customer should use his discretion while buying the product. आम आदमी पक्षान FDIच्या कारभाराचेर दुबाव उक्तायला. गोंयचो मॅगी नुडल्साच्या टेस्टीचो रिपोर्ट सारको ना म्हूण FSSAIन म्हणला. मॅगी नुडल्साक क्लीन चीट दिवपी अधिकाऱ्या आड कारवाय करची म्हूण आप मागता. All over India, most of laboratory is finding something wrong for the human being, and only Goa laboratory is saying this is the perfect. So what we are trying to say is whether the machinery which is there, equipment which is there to taste whether it is the proper or not. Person who is involved in this such taste whether he is qualified or not. And government should take action immediately who people they involved to give the clean sheet. ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करपाक बसका घेवची म्हूण गोवा कॅनान नागरी पुरवण खात्याच्या संचालका कडेन मागला. सरकारान सगळे प्रॉडक्ट्स तपासचे म्हूण रोलंड मार्टिन्स म्हणटा. We have already spoken to Director Mr. Gaunikar to convene a meeting of all agencies, including to take the cooperation of both district collectors as to how to address this issue ahead now. We are asking the state government to oversee all such products. स्वता नेस्लेन मॅगी मार्केटांतल्यान फाटीं घेतल्या. मॅगी खावंक सुरक्षीत ना म्हूण FSSAIन म्हणला. गुजरात, दिल्ली, केरळ, जम्मू काश्मीर, उत्तराखंड आनी तामिळनाडून मॅगीचेर बंदी घाल्या. गोंयान मात सहकार भांडार, बार्देस बाजार, गोवा बागायतदारा सारकेल्यो संस्था सरकार ना जाल्यार FDA मॅगीचेर आदेश धाडटलो म्हूण रावल्यात. सरकार आनी FDAचो कारभार पळयल्यार तो मेरेन बंदी घाल्ल्या मॅगीचो घडये स्टॉकूय विकून काबार जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत पावस वर्सा भशेनच सरासरीन पडटलो. गोंयच्या वेधशाळेचो हो अदमास. देशभर अंदू सरासरी 88% पावस पडटलो म्हूण भारतीय वेधशाळेन अदमास केला. केंद्र सरकारूय ताचेर हुस्को करता. मात गोंयांत पावस सरासरी इतलोच आसतलो. बाकीच्या सुवातेर उणो जालो तरी गोंयची परिस्थिती मातशी वेगळी म्हूण गोंयच्या वेधशाळेचो अदमास. गोंयची भौगोलीक स्थिती वेगळी आशिल्ल्यान गेल्या वर्साय बाकीच्या राज्यांत पावस सरासरी परस उणो पडलो तरी गोंयांत बरो पावस पडिल्लो. भारतीय वेधशाळेन देशभर 88% सरासरी मान्सूनाचो अदमास केला तरी गोंयांत खंय पावस सरासरी इतलो पडटलो अशें पणजेची वेधशाळा म्हणटा. Last year also some forecast for the whole country was below normal, but Goa recorded normal rainfall. So we expect this year also normal rainfall for the state of Goa. Monsoon has set in over Kerala today, the 5th June, and it advanced up to most parts of Southeast Arabian Sea and most parts of Southeast Arabian Sea and some parts of East Central Arabian Sea and some parts of coastal and interior Karnataka and Tamil Nadu. इतले मजगती मान्सून पूर्व पावसान गोंयांत बिरेस्तारा रातीसावन नेटान हजेरी लायिल्ली. सेगीत वरभर गोंयभर नेटाचो वादळी वारो मारून पावस पडलो. रातभर पावस पडिल्ल्यान गोंयकारांक कालोरांतल्यान बरेच प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळ्या. वारें आनी पावसान झाडां आडवीं जाल्ल्यान कांय कडेन लुकसाण जालां. रातचे लोकांचे लायटीचेय हाल जाले. फायर ब्रिगेड रातभर बिजी उरली. पणजेतच फायर ब्रिगेडीक 15 कॉल्स आयिल्लीं. चड हाल जाले येरादारीचे. शारांनी गटारां आनी फोंडकुलांच्या रस्त्यांनी तुमिल्ल्या उदकांतल्यान वतले येरादारीचे बरेच हाल केले. कांय कडेन एक्सिडेंटूय जाल्यात. मान्सून केरळांत पावला. आयतार सोमार म्हळ्यार तो गोंयांत पावतलो. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.